देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप लोकगुंठी ह्या पुस्तकांत वेलें आसा. दुसरें वाचप गालेस्कारांक बरयल्ले चिटी वेलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. लोकगुंठीचें पुस्तक आवेसवोर 6 वोळ 24. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्यानू, जिवितांत म्हत्वाचें पावल मारच्या वेळार वडिलांचो आशिर्वाद घेवची एक बरी संवय आमचे संस्कृतायेन आसा. काजाराचो साक्रामेंत घेवच्या दिसा व्हंकल आनी न्हवरो घरांतल्या आल्तारा मुखार वडिलांचो आशिर्वाद मागतात. पयलो कुमयाव घेतना वाड्यांतल्या सगळ्या घरांनी भोंवून वडिलांचो आशिर्वाद भुरगीं मागतात. मिसाची भेट सोमतोच आमचीं भुरगीं साक्रिस्तीन येवन पाद्री लागसून आशिर्वाद मागतात. आमी देवाच्या नांवान आशिर्वाद घेतांव आनी देवाच्या नांवान आशिर्वाद दितांव. आशिर्वाद घेतोच आमकां देवाची कृपा मेळटा. आमचें जिवीत देवाचे कृपेक उक्तें जाता. बऱ्यो करण्यो करूंक बागी जिवीत जिवंक आमकां फावो जाता. आमी एक आशिर्वाद जावंक पावतांव. आशिर्वाद जालोलो मनीस शिराप घालिना, राग काळजान दवरिना, जिवितान येतोले दूख मुखाट्यांनी सोंसून घेता, मोगान खालतेपणान जियेता, वायट करतल्यांक बोगसणें दिता. अशें देवाचे कृपेन भरलेलें ताचें जिवीत जावंक पावता. आयज व्हडा दोबाज्यान नव्या वर्सान भितर सोदतना साबीण माय सारकीं दुसऱ्यांक आमी आशिर्वाद जावंक वावरुया. रोचनारा बापा, आयज नव्या वर्सान भितर सोदतना आमकां आशिर्वादान भर. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमचें जिवीत सायबीण माय सारकें आशिर्वादान भरलेलें कर. आमीच दुसऱ्यांक आशिर्वाद जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.